आज मेजर एक विषय असतो खेत्याचो आणि माकडांचो. आज जी भरपूर प्रमाणात जे शेतकरी आसा तांकां ही लागले कडेन आसा आनी जे इल्ड जे आसा ते टोटली कमी जाल्ले कडेन आसा. एक मनशाक जर सपोज 10,000 आज माड नाल्ल पडटात एक भाटा पासून जाल्यार तेज्या इल्ड खंय तरी 3-4 हजारांची पावले कडेन आसा आनी मॅक्झिमम कारण म्हणजे खेत्याचें. तर हेजे खातीर कितें गव्हर्मेंटान विचार केल्ले कडेन आसा? Speaker sir, I think the government is on the way to take a conclusive step with regards to this. हाजे खातीर फॉरेस्ट आनी मुख्यमंत्र्यान ताजेर विचार केल्लो आहा. प्रिव्हेंटीव कितें तरी करपाक जाय. कित्याक एक सायडीन आमी फार्मराचो इन्कम 2022 मेरेन प्रायम मिनिस्टराचें मिशन 2022 म्हणून आहा, बाय वीच वी इंटेंड टू डबल द फार्मर्स इन्कम. दुसरे सायडीन जावचे पयलींच यील्ड पसून जर बरी वेरायटी वापरली जाल्यार माकड येवन ती क्रॉपूच पयलीं काबार जाता. सपोर्ट प्रायस आमी दिवन पसून तातूंत सोल्युशन मेळना. एट प्रेझंट स्पीकर सर एक शेतकरी आधार निधी म्हणून आहा, तातूंत 25,000 रुपया पर हेक्टर आमी दितात. बट आय ऑल्सो फील दॅट मे नॉट बी सफिशंट. कित्याक इतलें सगळें करून जर 25,000 तांचे एक हेक्टराक म्हळ्यार 10,000 स्क्वेअर मिटरांक 25,000 दिवप ते कमी जावंक शकता. आनी हो एक व्हडलो इशू जाल्लो आहा. चड करून काणकोण सांग्यार हे भागांनी हे शेतकारांनी म्हाका सांगिल्लें. सो ताजे खातीर आमी बेगींतल्या बेगीन सोल्युशन काडटले अशें हांव ताका एश्युरन्स दिवंक सोदतां. स्पीकर सर, आनी एक विशय आसा की फ्लोरिकल्चर जे आसा त्या विशयाचेर एक बरो शेतकार तयार जावपाची पोजिशनां आसा. हाजे फ्लोरिकल्चराचेर कितें आमचे मिनिस्टरा कडेन कितें येवजण आसा काय ना? स्पीकर सर, फ्लोरिकल्चर म्हणटा हाजे पयलीं एक पॉली हावजीस करून सरकारान आदार केल्लो आहा, सुरवात केल्ली आहा. पूण ती एक बरे भशेन मॉड्युलेट करपाची गरज आहा. हांवूय बी आमदाराचे एग्रीमेंटान आहा की एक फ्लोरिकल्चर इस्टेट्स आमी विचार करपाची गरज आहा. आज तळेगांव म्हणून पुण्याक 1,500 एकराची फ्लोरिकल्चर इस्टेट आहा, जंय डच रोज म्हणटा तो एक्सपोर्ट जाता, एक्सपोर्ट टू नेदरलँड्स इटसेल्फ. म्हळ्यार इतलें जर थंय जावंक पावलां, इट इज नॉट अ पॉवर इंटेन्सीव अँड नॉट पोल्युटींग इंडस्ट्री. इंडस्ट्रियल इस्टेटी परस फ्लोरिकल्चर इस्टेटीचो फायदो सरकाराक आनी लोकांक चड जावंक शकता. हाजे खातीर आमी फ्लोरिकल्चर इस्टेट्स करतले आनी ताजेर आमकां एक डिटेल्ड आमची येवजण आहा वीच वील बी पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर पॉलिसी. स्पीकर सर, गेल्ले फावटी पॉली हावजा बद्दल मान्य त्या टायमाचे मिनिस्टर जे आसले ते खूब कितें सांगी आनी खूब कितें तरी अशें उलयतना प्रयत्न जाय की कितले तरी करोडपती कितले लोक जातले, ते कितले अशे करोडपती लोक जाले का फक्त घोशणाबाजी? स्पीकर सर, पळय शेतकाराचो इन्कम डबल करचो 2022 मेरेन हें सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आनी प्रधानमंत्र्याची येवजण आहा. हे सगळे स्टेटींनी इम्प्लिमेंट करचें पडटलेंच. इन्कम डबल करप, इन्कम डबल करप म्हळ्यार करोडपती करप अशें न्ही. तो कितें आज जोडटा जे आदल्या मंत्र्यान कितें म्हणिल्लें तें तशें हांवूय बी खूब काडटालो ताजें. पूण हाजे फुडें एक कोऑर्डिनेटेड फ्लोरिकल्चरान रिव्होल्युशन गोंयांत करप हाजे खातीर आमी कटिबद्ध आहा.